कांय इन्फ्लुएन्सर राज्यांतल्या पर्यटनाची फटींग आनी चुकीची खबर पसरवपाक लागल्यात. कांय इन्फ्लुएन्सर पयशे घेवन चुकीची म्हायती पातळयतात. अशा तरेन चुकीची म्हायती दिवन बदनामी करप्याक उक्ताडार हाडपाक आराखडो तयार करतले. ह्या संदर्भात मुखेलमंत्र्या बरोबर चर्चाय केल्या म्हण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे उलयला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. Everybody is a part and parcel. Every person has something in tourism with him. So social influencer जे आयले, who were paid, ताणे समज फक्त आपले एक्सपिरियन्स सांगिल्ले, बाबा गोंया येवन आपले एक्सपिरियन्स अशें जालें, हांव मानतलो आशिल्लो बाबा ताका प्रॉब्लेम आसा. एंड समटायम्स सम इश्यूज आर देर विच वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन. तुमकांय परत खबर आसा. पूण ताज्या खातीर टुरिझम कमी जालें आनी टुरिस्ट ना, आनी ते खंय थायलंड गेले आनी खंय गेले जाल्यार म्हाका दिसता इट इज अ टोटल डिफरंट वे ऑफ मार्केटिंग सम डिफरंट डेस्टिनेशन. म्हणजे आमचे स्वताचे इंडियन्स हॅव बिकम बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएन्सर्स हॅव बिकम एंटी इंडियन्स काय म्हाका प्रश्न पडटा. प्रायम मिनिस्टरान उलो मारलो चलो इंडिया, एंड ही सेड गोवा इंडियन डायस्पोरा जे भायर आसा इंडियन रेजिडेंट्स NRIs तांकां उलो मारलो की तुमी थंयच्यान 5 फॉरेनर्स इंडियेक हाडात म्हणून. एट द सेम टायम हे इंडियन इन्फ्लुएन्सर्स हांगा येवन पयशांक खातीर इज अ डायरेक्ट चार्ज आय एम डुईंग. हे जेन्ना करता लास्ट टायम आमी एक डिफॉर्मेशन घाल्ली. खंयच्याय टुरिझम स्टेटीन तूं गेलो, नॉर्थ इंडियाक वच, साऊथ इंडियाक वच, हांगा यो, हॅज देअर ओन चॅलेंजीस नॉट ओन्ली इन इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड. तूं युरोप वच, दुबय भोंव, खंय वच, त्या जाग्याच्यो त्यो टुरिझम चॅलेंजीस आसता. एव्हरी गव्हर्नमेंट प्रोएक्टिव्हली वर्क्स. आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक घेवन वी आर क्लोजली वर्किंग फॉर द लास्ट 2 years. कित्याक पोस्ट कोविड टुरिस्टाचे रिक्वायरमेंट वेगळे जाले. आनी एज फार एज द कंट्री इज रिकवरिंग फ्रॉम पोस्ट कोविड, we are also recovering from the post-COVID era. Asia is recovering from post-COVID era, and the numbers are built up. पण आता कितें जाला, पूर्ण देशाचेर अटॅक, कित्याक इंडियन्स आर द स्पेंडर्स आनी तांकां मिसगायड करपाचो प्रयत्न की तुमी थायलंड वचा आनी कित्याक वचा, पूण गोंयाक येवनाका. हो कांयच आमकां त्रास जाल्लो ना. खूब जाणांक दिसलें की आमी ते लास्ट 8 दिसान आमी उलोवंक जाय आशिल्ले. जेन्ना हॉटेलाची ऑक्युपन्सी स्वताची इन टर्म्स ऑफ 5 stars and 4 stars वे क्लोज टू 100%. They were close to 60 to 65% in the lower category hotels. Speaks for the number of tourists that were in Goa. Additionally, guest house. आता कोविडाच्या वेळार खूप जाणांनी सेकंड होम्स घेतले. खूप जाण होमस्टेचे पॉलिसीचेर असतात. They are the ones who are already staying in those people where they must have not used the particular guest houses or 1-2 star. At the same time, there are things which we have taken with the center. Connectivity खातीर air rates. हॉटेलाचे रेट स्वता कोण करेक्शन जावंक लागले. आमी काय उलोवपाची गरज जाली ना. आमी लास्ट इयर सांगले की हॉटेल रेट्स शुड बी रॅशनलाइज विथ द टुरिस्ट डिमांड एंड एन्श्योर that they are there. The business model has run well for them. The number of tourists and the data we will share with you. But definitely, I condemn this particular act of these social media influencers, and at the same time give a shout out सगळ्या आमच्या गोयच्या इन्फ्लुएन्सरांक जे इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी कडे रजिस्टर्ड आसात और नासतात, तांणी स्वताचे गोंयकारपण जागून स्वता गोंयकाराची फिलिंग दाखोवन टुरिझम कशें बरें आसा, जागे कशें बरें आसा हे स्वता करपाक जाय. We have already started a plan with our PR team. And now, once the figures come, we will come back with the overall plan implementable, which will be in consultation with our Honorable Chief Minister and ensure that जे खरे जाला ते ह्या हातूंतल्यान हे चडशे इन्फ्लुएन्सर एक्सपोज बऱ्या प्रमाणात जातले. म्हाका पयर एकटो रेस्टॉरंट वालो मेळ्ळो सांगपाक की आपली घाण करून गेलो कित्याक ताणें मागिल्लें फ्री लंच म्हणून आनी कुशीक मागिल्ली फ्री स्टे म्हणून. ताका दिली ना म्हणून आपली घाण करून गेलो म्हणून. आता असल्या लेवलाचे इन्फ्लुएन्सर समज आसा, we also need to know how to act on this. I will not comment anything as of today, but as of now we will definitely come back very clear on this quarter with a very clear plan of exposing this particular people who have tried to malign the image of Goa as far as tourism goes. कांयच फरक पडपाचो ना. We are working for the betterment of tourism in Goa.